जातलें तुमचें कोता. Because this house, Speaker sir, this house unanimously resolved that government should take immediate step to regulate the lifts and escalator in the state of Goa. Lifts, escalators are being used in the residential and commercial premises. Open lifts are used during the construction phase of various buildings, and it is not being regulated by any department of government of Goa. Fire and Emergency Service Department may be made the nodal department for issuing of compulsory prior permission to install such lift and escalator in the state with immediate effect. Yes. Speaker sir, the Goa Lift, Escalator and Moving Walks Bill 2024 is under active consideration of the government to regulate the lift and escalator of the state of Goa. The bill is presently under the examination of the Law Department in the legal affair. Considering the aspects of the emergency that may be involved in the use of lift, escalator, walkway, and the other allied equipments, the Director of the Fire and Emergency, the Electricity Department, and all other department services will be effect necessary change to be said bill and resubmit the bill for waiting of the Law Department. Once the bill is cleared by the Law Department Legal Affairs, the same will be introduced in the next Assembly session, which will be also take care of the open lift and that are used during the construction of the phase of the various building. Speaker sir, आयज खरंच म्हणल्यार हो एक क्रिटिकल इश्यू आसा आमच्या गोंयांत. बाकीच्या स्टेटीन हो खंय तरी ते कायदो फॉलो करता, बट आमच्या गोंयांत आयज कितलेशे आमी पळयता बिल्डिंगे वाडपाक लागलेले आसा आनी कितलेशे हाय रायज बिल्डिंगे येवपाक लागलेले आसा आनी सगळेच कडेन आयज लिफ्ट यूज जाता आनी हे लिफ्टीचे सेफ्टी बाबतीन सगळ्या लोकांक एक खंय तरी भंय जाल्लो आसा. आयज हेंचे लिफ्टी जेन्ना घालता हेजे मेंटेनन्स कितें आसता ती सोसायटी करता, बट खंय तरी ते ट्रेन नासता. तांकां हेच्या बाबतींत एमर्जन्सी बाबतींत खंय फाल्यां सकाळी उजो लागलो कितें इन्सिडंट जालो जाल्यार एमर्जन्सीक लागून हांकां ट्रेन केलें ना. तेज्या लागून हांगा खंय तरी म्हाका दिसता हो रोल ऑफ डायरेक्टर ऑफ फायर्स एंड एमर्जन्सीचो येवंक जाय. दे शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शूड बी अ नोडल ऑफिसर, कित्याक तेंच्यांनी ती घेवन तांकां ट्रेनिंग दिवपाक आनी जी ओपन आमची लिफ्ट यूज करता जेन्ना कन्स्ट्रक्शनाक पर्पज तेजेर कोणाचेंच लक्ष आसना. ते बिल्डर आसता ते येता थंयसर आपले ओपन लिफ्ट बांदता, ते आपलें काम करता, बट थंय कितलेशे इन्सिडंट जाता आमकां खबर आसा. बट हेजी कोण देखभाल करतलो, कोण हेच्या बाबतींत पळयतलो, हेच्या लागून खंय तरी आमकां हो नोडल ऑफिसराची गरज आसा. तेच्या लागून हांव फक्त गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता हो हेजेर खंय तरी लक्ष दिवन हो हेच्या बाबतींत सेफ्टी बाबतींत लोकांच्या सेफ्टीक लागून हो खंय तरी हो आमच्या हेजेर भितर लक्ष घालपाची गरज आसा. इतलेंच सांगता कित्याक बाकीच्या स्टेटीन सुद्दां अशें आसा म्हणून.